गव्यांक रानांनी खावपाक काय ना तांणी भाटकारांकूच खावपाचें म्हणून धारबांदोडे म्हालांतले आंबेदुले गांवचे भाटकार सुनील खानोलकार उलयले. तांचे भाटांत फाटले 2-3 दीस जाले गव्यांनी धुडगूस घाला. निमणे भाटांतले गव्यांचे कळपाक भायर काडपा खातीर तांणी रान खात्याचे अधिकाऱ्यांक कळयलें. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गव्यांक धरपाक कोंबिंग ऑपरेशन सुरू केलें, मात गवे पळ्ळे. आमकां आतां सकाळी कंप्लेंट येयली ते आम्यान म्हणटा थंय गोंय येयल्या म्हणून, पासवण गोंय येयल्या म्हणून. तेन्ना आमी कितें केलें, त्या स्टाफाक सगळें कॉन्टेक्ट केलो आनी कॉन्टेक्ट आपयले आनी आतां म्हणलें कंप्लेंट करून पळोवया म्हटलें. तर आमी हांगा येयले जाय तर ओनर बी आसा हांगासर. तर आमकां हांगासर तशें कांय दिसना, पूण मार्क मेळ्ळा आमकां. पूण जे ग्रीन आसल्या कारण ते परते येवं शकता आनी ताका थंय येवपाची शक्यता खूब कमी आसा. आनी आतां ते येयला ते खंयच्यान गेले ते काय कोणाक सादारणसो मार्क मेळ्ळा आमकां. ते बारीक हें आहा पळय थंयचे आडो आहा पळय थंयच्यान गेले अशें दिसता आमकां. गेले अशें भायर हय ते आतां आमी सगळें कंप्लेन करून पळयलें जाल्यार आमकां एक कांय अशें दिसना. कंप्लेन केल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हांवें की काल सांजचे जवळ जवळ 5 काय 6 गवे आशिल्ले. ताजे खातीर ती सगळी टीम आज आयिल्ली, पूण लकीली तांकां आज ते मेळूना अशें म्हणू शकता तुमी. सकाळी सुद्दां भाटां आसाच हे दिसांनी. सकाळी सुद्दां दिसलेले. कितले दीस जाले सुमार आसा? जवळ जवळ 8-10 दीस जाले आसा तांकां. कितले आसा? पयर सांजचे 3 जाण आशिल्ले, काल 5 जाण आशिल्ले. बारीक डॅमेज कितें केलें? बारीक डॅमेज कवाते खंय तरी नवे बारकेले नवीन हें केले, माडयो 1-2-3 मोडले तांणी कितें. पूण ते चालू आसा भितर. भायर कांय ना न्ही खावपाक, आनी हें खावपाक वतले आमकां खावपाचें तांणी भाटकाराकच. हांगा भितर येता. भितर चालू आसा ते. सो परत येयल्यार तुमी फॉरेस्टाक कळयता तांकां, कळयता परत. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश चारी.